प्रितीच्या भाव भयणांनो, एक जाणार मनीस अशें म्हणटा, जेन्ना आमी कोणाचो काळजांत थावन मोग करता आनी ताच्या येण्याची वाट पळयता, तेन्ना ताची वाट पळोवन रावप आमकां एक संतोश दिता. ताची वाट पळोवन रावप आमकां एक संतोश दिता. आयज ह्या संतोशाच्या आयतारा पवित्र सभा आमकां ह्या तरेच्या संतोशान क्रिस्ताच्या येण्याक तयार रावूंक आपयता. आनी हाची तिनी वाचपां संतोशा विशीं आमकां एक शिकवण दितात. हाच्या पयल्या वाचपांत इसायास प्रवादी संतोशाचो संदेश इस्रायल पोरचेक हाडटा. आदल्या काळार आमी आयकलां आसतलें, मोजेसा वरवीं देवान इस्रायल पोरचेक इजिप्टांतलीं सुटयलीं, तांकां गुलामपणांतलीं तांणी सुटयलीं. आनी तो आज परतून तांकां सोडयतलो म्हूण सांगून इसायास प्रवादी तांची काळजां संतोश भरीत करता. आनी तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा, धीर घेयात, भिये नाकात, हो पळय तुमचो देव येता, तुमकां सोडूंक तो येता. कितलीं संतोश भरीत उतरां हीं. कम्फर्टींग वर्ड्स म्हणटात तीं हीं उतरां अशीं. इसायास प्रवादी अशें म्हणून लोकांक कितें सांगूंक सोदता? तो तांकां उगडास करूंक सोदता की देवान तांकां विसरूंक ना, देवान तांकां सांडूंक नात, आनी देव तांचे लागीं आसा. तांचे दूख आनी त्रास काडून उडोवंक देव येता म्हूण तो तांकां परगट करता. म्हज्या भयणी भावांनो, हो संतोशाचो संदेश न्हय फकत इस्रायल पोरचेकूच आसलो, तो आमकांय आसा. आयच्या दिसा हो संतोशाचो संदेश आमकां सगल्यांक आसा. आमच्याय जिवितांत त्रास आसात, दूख आसा, पिडा आसा, कश्ट आसात, ते आमी आयज देवाक भेटोवया आनी ताचेर आनी ताच्या उतरांचेर आमी विस्वास दवरुया. धीर घेयात, भिये नाकात, हो पळय तुमचो देव येता, तुमकां सोडूंक तो येता. ह्या उतरांचेर आमी विस्वास दवरुया. आनी अशें केल्यार तोच मोगाळ देव आमकां सोडवण दितलो आनी आमची काळजां संतोश भरीत करतलो. तेच भाशेन आयच्या दुसऱ्या वाचपांतूय आमकां संतोशाचो संदेश मेळटा. भाग्यवन जाकोब आमकां सोम्याच्या येण्याची सोंसणीकायेन आनी तीर बोरवोशान वाट पळोवंक सांगता. पयल्या क्रिस्तांवांनी जेजूची वाट पळयली. जेजू पुनर्जिवन जातूच ती आशेताली जेजू परतून येतलो म्हूण, आनी एके भाशेन जेजू येवंक ना म्हूण ती निराशी जाली. आनी हाका लागून भाग्यवन जाकोब तांकां ही शेतकामत्याची एक देख दिता. जसो एक शेतकामती तोकूस घेवन पीक ये पुर्यान सोंसणीकायेन आशेवन रावता आनी पीक येतूच तो संतोश भरीत जाता, तेच भाशेन आमी क्रिस्ती लोकांनी संतोश भरीत जावंक जाय. आमी क्रिस्ताची वाट पळोवंक जाय. आनी तेन्ना आमी जेन्ना तो येतलो ते आमी नको केन्ना येतलो तो, पूण जेन्ना तो येतलो तेन्ना आमची काळजां संतोश भरीत जातलीं. म्हज्या भाव भयणींनो, आमी जेजूच्या येण्याची वाट पळयता. आमी ताका आमच्या काळजांनी घेवंक आशेता, आवडेता. तर आमी सोम्याक येवकार दिवंक आमची काळजां नितोर आनी निर्मळ करुया. आमी कोणूच आमच्या घराक येता जाल्यार आमी आमचें घर साफ करता. तर सोम्या आमच्या काळजाच्या घरांनी येवंक आशेता, तर आमी तें मातशें साफ करूंक जाय. आनी कशें आमी साफ करतलीं तें बरें कुमसार करून आनी आमच्या सोम्याची सोंसणीकायेन वाट पळोवन. आनी अशें केल्यार आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या काळजान येवन बिराड करतलो आनी ताचो संतोश आमी अनुभवूंक पावतले. आयच्या शुभ वर्तमानांत तुमी म्हणटलीं, आमकां कसलो संतोशाचो संदेश मेळटा. आमी आयकलां जुआंव बातिस्ट बोनकोणींत आसा आनी जेजू करता त्या वावराची खबर ताणें आयकल्ली. आनी पूण एके भाशेन तो जाणा जावंक सोदता, तो खरेंच जेजू क्रिस्त वो आनी कोण येवचो आसा, आपोणें कोणाक रावंक जाय काय म्हूण तो जाणा जावंक सोदता. आनी ताच्या शिसांक तो जेजूशी धाडटा आनी तांकां विचारूंक ताका, तूंच तो येवचो आसा
आमी कोणाक दुसऱ्याक रावंक जाय. आतां जुआंव बातीस एक व्हड प्रवादी आसलो आनी तरी पूण तो असलो सवाल असलो प्रश्न करता. तुमी म्हणटली कित्याक असलो प्रश्न करता काय तो जेजूचेर कित्याक दुबावता काय म्हूण आमी सगळीं चिंतूंक पडटलीं आतां. पूण एक म्हत्वाची गोड म्हळ्यार हांगा आमकां घुमून येता तो जुआंव बातीसूय आमचे भाशेन असकोत मनीस. तोय आमचे भाशेन एक मनीस. असोकता एक सांपडटा तेन्ना आमी दुबावता, आमी निराशी जाता देवाचेर, आमी देवाची शीण करता. तो त्या बोनकोणींत आसतना त्या कालोखांत आसतना तोय दुबावलो. तो विचारूंक लागलो तोच तो येवचो आसा. आनी हाका लागून तो ते दुबावाक लागून ताचो दुबाव पयस करूंक तो ताच्या शिसांक धाडटा. आनी तें म्हत्वाचें, तो त्या दुबावांतूच रावना, तो जबाब सोदूंक ताच्या शिसांक धाडटा. आनी जेजू आपल्या बऱ्या वावराची कोवायकी दीन ताचो दुबाव पयस करता. आयज जेजू आमकांय ह्या शुभ वर्तमानान उगडास करता की आमच्या जिवितांत काळोखांत देखून तो आमच्या सांगाता आसा. आमच्या जिवितांत निराशीपण कोश्ट उपरासता तेन्ना आमी देवाचेरीच विस्वास दवरुया. ताचेरीच पातेवून काळजीदारपणीन फुडें पावल मारूंक आमकां गरज. आनी अशे तरेन आमी संतोश अणभवूंक पावतल्या, संतोशाची मनशां जावंक पावतल्या. म्हज्या इश्टानो, आमी सगल्यांक जिवितांत संतोश जाय. आमकां सगल्यांक जॉयफूल पिपल जावंक जाय आनी संतोश भरीत मनशां जावंक आमी आवडेता. पूण जायते पावटी तें दुसरेंच जाता. आमी चिंतनान पडटा, पिडेंत आसता, देवाचेर दुबावता, एकसूरपण अणभवता, निराशीपण अणभवता. आनी असल्या वेळार जिवितांत संतोश न्हय पूण दुखूच दिसता. जिवीत एके भाशेन सारकें जोड जालां दिसता. आनी जेजू आज आमकां एक बरीच वोड सांगता. भिये नाकात, धीर घेयात, हो पळय तुमचो देव तुमच्या सांगाता आसा. ह्या वोडींची आमी एके भाशेन नियाळ करुया. आजच्या दिसा ही वोड आमी घरा घेवन या. जाता तितले पावटी आमी ती परतून म्हणुया. भिये नाकात, धीर घेयात, हो पळय तुमचो देव तुमच्या सांगाता आसा. तर ह्या संतोशाच्या आयतारा आमच्या काळीज देवाक उक्तें करुया. आमच्या कोश्टां दुखांत ताकाच चिटकून रावून सोम्याच्या येण्याचो खरो संतोश आमी आमच्या घरांनी आनी आमच्या जिवितांनी अणभवूंक पावूंक ह्या मिसा भेटेंत कृपा आनी बोड मागुया.